मिसाच्या सुरुवातेक आम्ही गीत घेऊया ए एक. देवाचे वेदी सोरिया वेता कुशाका सोटोस म्हाका दिलोल्या देवाची विश्वास दवरून हांव वेता देवाची हांव वेता तुजो वाड मोजिता विश्वासी कोणोय तुझो उजवाड मोजिता तू विश्वासी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्यानो, आज साद्या काळाचो 26वो आयतार आनी हो आयतार आमच्या गोंयधामांच्या दोन प्रांतांत लौकिकाच्या मुन्यारपणा खातीर भेटयला. आमच्या पवित्र स्नाना दिसा थावन आमकां दर एकल्याक जेजूच्या 3 कामांनी वांटो मेळ्ळा. जे भाशेन देवा बापान जेजूक प्रवादी, याज्ञीक आनी राय म्हूण मागलोलो तशेंच आमकांय मागल्यात. क्रिस्ताच्या एकवटांत सोगले रोसणेक जेजून हाडलोली सोडवण पावोवंक बापान आमकां पवित्र सोबे उदेशी दिलोलो वावर आनी जबाबदारी आमी पाळूंक जाय म्हूण आयचो सेवादोर आमकां उगडास करता आनी घोटाय दिता. संवसार देवाचो मोळो आनी ह्या मोळ्यांत देवान आमकां धाडल्यात. आमच्या बावतिजमा दिसा मेळ्ळोल्या वर्त्या आपोवण्याचो आनी देवीक कार्याचो उगडास करून आज ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करुया. पुता, वोस आनी म्हज्या दागाच्या मोळ्यांत आयज वावर कर. जेजून दिलोली प्रिती मोगाची आज्ञा पाळून आमी दर एकल्यान आमच्या जिवितान जायतें बरें केलां आनी करीत आसां. ताचे पासत देवाक ह्या पवित्र बलिदानांत आर्गां दिवया. पवित्र सोबेच्या वावराक उर्बेन आनी नेटान खान मारूंक आमकां उजवाड आनी घोटाय दी म्हूण मागुया. आनी मोगाच्या बनभिणू, आयचो सेवा धर्म आमकां सगल्यांक आमच्या जिविताची बदलणी करूंक आमकां उलो करता. आमच्या जिवितांत देव आमकां जायत्यो संद्यो दिता आमचें जिवीत बदलूंक. पूण जायते फावटी ह्यो संद्यो आमी नाकारल्यात आनी आमचें आदलें जिवीत आमी चालू दवरलां. असल्या पातकांचें दूख धरून जेजू लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्पविदार देवाक आनी तुमकां भावभयणींनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक भोगता आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पविदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Soumya Kaku
महिमा देवाक मुस्सुर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गींच्या राया सर पदवीदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनवासता तुझ्या चोर वैवा पासत आम्ही तुका वाकाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोम्या देवा देवाचे शिडे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. सर पदवीदार देवा आमच्या बापा तुजी अगणित पदवी भोव कोण पातक्यांची दया करून आनी तांकां बोगसोडें दिवन तूं दाखयताय. आमा पातक्यांक सदांच कोणबालायन वागोय आनी तुज्या बासावण्यांक सगल्या काळजान उतरेकून सर्गीचें सूख आमी जोडीचें कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो दिवचे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जी आतां राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. एझेकियल प्रवादेच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता तुमी म्हणटात सर्वेस्पर करता ते सारकें ना. इस्रायलाच्या घराण्या आयक हांव करता ते सारकें न्हय व तुमीच करतात ते सारकें न्हय म्हणचें. बरो मनीस आपले बरें जिवीत सोडून दिवन पातक करता देखून मरता तेन्ना ताणें वायट केला देखून ताचेर मरण येता. पूण वायट मनीस आपले पातकी जिवीत सोडून दिवन आनी सुमूर्त सांबाळून प्रामाणीकपणान चलता तेन्ना तो जिवो उरोंक फावो. सगळीं आदली पातकां सोडून तांणी येवजिल्ले देखून तो खरेंच जिवो उरतलो ताचेर मरण येवचें ना. देवाचे उतर हे देवाचे वडुपकार आमचो जबाब जातलो तुजी काकूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया तुजी काकूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जानवाय शिकय. तूं म्हजो देव तूंच म्हजो तारक. जबाब तुजी काकूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुज्या भलेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास धरून आसा. तुजी काकूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळाचो मोग मनांत धर. म्हजे तरणे पिरायेच्या पातकांचो उगडास धरूं नाका. बगर माये मोगान म्हजो उगडास कर. जबाब तुजी काकूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलून व्हरता. दुर्बळ्यांक आपली वाट दाखयता. जबाब तुजी काकूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. बागयोन पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो क्रिस्ताच्या एकवटान आमच्या जिविताक कसलें मोल आसा म्हूण तुमकां दिसता जाल्यार मोग तुमकां ओडून दवरता जाल्यार आनी एकाच आत्म्यांत आमकां भागीदारपण आसा तें तुमकां दुखोलता जाल्यार आनी आपुरबाय आनी कोणवाळाय तुमकां उर्बा दिता जाल्यार एक चिताची एकाच मोगाची एकाच जिवाची आनी एकाच मनाची जावन
म्हाका सारको दादोशी करात. पक्षाचें मौन दवरूं नाकात, सुकी बोडाय करूं नाकात, पूण खालतेपणान दुसरी तुमचेहून वर्ती म्हूण समजात. आपआपल्या फायद्याचें कितें तें पळोवं नाकात, पूण दुसऱ्याच्या फायद्याचें कितें तें पळयात. तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावं दी. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. उद्गाराक आम्ही गीत घेऊया. B10 चौथो श्लोक. Joy, joy, always for us. Joy, joy, always for us. Joy, joy, always for us. Joy, joy. Sorali songsan, edi sordore. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताची शिव वर्तमान महिमा तुका सोमिया. मुखेल याज्ञिकाक आनी लोकांच्या वडिलांक जेजून म्हणलें, तुमकां कितें दिसता? कोण एका मनशाक दोग पूत आसले. ताणें पयल्या सर्ची येवन म्हटलें, पुता वच आनी म्हज्या दाकांच्या मोड्यांत आयज वावर कर. पुतान म्हटलें, ना वचोना. पूण उपरांत ताणें मन बदल्लें आनी तो गेलो. मागीर बापायन दुसऱ्या सर्शी वचून तशेंच सांगलें. पूण ताणें परती पाडून म्हटलें, वेता सायबा, पूण गेलो ना. ह्या दोगांय भितर कोणें बापायची कोशी केली? ताणें म्हटलें, पयल्यान. जेजून तांकां सांगलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, दोन वसूलदार आनी नायकिणी तुमचे आदीं स्वर्गा राज्यांत वेतात. कित्याक जो हांव प्रमाणीकपणाचें वाट शिकोवंक तुमचे सोरी आयलो आनी तुमी ताका सोत मानूंक ना. पूण दोन वसूलदारांनी आनी नायकिणींनी ताका सोत मारलें. तें पळोवन तरी ताका सोत मानूंक तुमचें मन मागीर पर्यान बदल्लें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणे तुका क्रिस्ता. मुगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ही जावन आसा एक फामाद वस्तोरी. इंग्लीश चलचित्रांनी ती काम करताली. तिचें नांव जावन आसा मॅरिलीन मॉन्रो. तिचें जिवीत म्हटल्यार म्हाका दिसता एके भाशेन मौजेचें जिवीत. मौजेन ती आपलें जिवीत सारताली. सिगरेटी ओडटाली, सोरो पियेताली, ड्रग्स घेताली आनी असले जायते तिका वायट वीस एके भाशेन आसले. हे म्हाका दिसता तिचें वायट पळोवन एक प्रोटेस्टंट पाद्री वो एक प्रोटेस्टंट पास्टर बिली ग्रेहम तिका भेट दिवंक वेता आनी तिका एके भाशेन तिचे लागीं उलयता आनी अस्तोरेक सोजमायता आनी उपरांत
तो तिका बायबल पवित्र पुस्तक दिता. आनी तेन्ना म्हाका दिसता न्हू ही वस्तोरी रागा बरी जाता. आनी रागा बरी जावन बिली ग्रॅहम ह्या पास्टराक ती अशें म्हणटा, म्हाका देवाची गरज ना, म्हाका पवित्र पुस्तकाची गरज ना, म्हाका जाय ते भाशेन म्हाका जिवीत जिवपाक जाय, म्हाका कोणाचीच ह्या संवसारान गरज ना. आनी ही तरेन म्हाका दिसता न्हू ती एके भाशेन बिली ग्रॅहम हाचो संदेश नाकारता, देवाचें पवित्र पुस्तक नाकारता, देवाकूय एके भाशेन नाकारता. थोड्या दिसांनी म्हाका दिसता न्हू ही वस्तोरी आपल्या घरान सोमता, आपल्या घरान मेलेली एके भाशेन मेळटा, तिची तपासणी करता. आनी तिची तपासणी केल्या उपरांत तावें जाता की हे वस्तोरेन ती रातीक जायते ड्रग्स घेतलेले आनी ओवरडोस जावन ही वस्तोरी एके भाशेन सोंपली. जेन्ना ही वस्तोरी सोंपली तेन्ना 30 आनी 6 वर्सांची ती आसली. भुरगे पिरायेर एके भाशेन तिचें जिवीत सोंपलें. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, बिली ग्रॅहम ह्या मनशान तिका एक संदी दिल्ली तिचें जिवीत बदलपाक. जरी तर तिणें हें पवित्र पुस्तक मानून घेतलेलें, तें वाचलेलें, आपलें जिवीत तर बदललोलें, जाल्यार ती आनीक जायतीं वर्सां ह्या संवसारान उरपाची, हें मरण तिचेर येवपाचें नासलें. म्हणटकूच मोगाच्या भावन भयणो, जायते फावटी आमी हे वस्तुरे भाशेन संद्यो नाकारता. देव आमकांय जायते फावटी आमचें जिवीत बदलपाक आमकां संद्यो दिता. पूण ह्यो संद्यो म्हाका दिसता जायते फावटी आमी नाकारता आनी आमकां जाय ते भाशेन आमचें जिवीत आमी चलयता, आमकां जाय ते भाशेन आमी आमचें जिवीत जियेता. आयचो सेवादोर म्हाका दिसता न्हू आमकां आमचें मन बदलूंक आपयता, आमचें जिवीत नवें करूंक आपयता, नवसरणेचें जिवीत म्हाका दिसता न्हू जिवंक आमकां उलो करता. आयचे शिव वर्तमान म्हाका दिसता न्हू कांय बरी आमकां एक वोपार आसा आनी हे वोपारेन म्हाका दिसता न्हू एक बापूय आपल्या पयल्या पुताक सांगता, वच आनी म्हज्या धाका मोड्यान वावर कर. आनी हो पूत बापायक सांगता, हांव वचना. पूण उपरांत म्हाका दिसता न्हू तो वेता. उपरांत तो आपलें मन बदलता. उपरांत तो आपल्या बापायची खोशी करता आनी एके भाशेन बापायची खोशी प्रमाणे तो जियेता. उपरांत म्हाका दिसता न्हू बापाय दुसऱ्या पुताशी वेता आनी दुसऱ्या पुताक सांगता, म्हज्या धाका मोड्यान वावर कर, वच भायर, धाका मोड्यान काम कर. आनी दुसरो पूत म्हणटा, हांव वेता सायबा पूण वचना. आपलें मन बदलना. आमी म्हाका दिसता न्हू पयल्या पुताची देख घेवंक जाय, पयल्या पुता भाशेन जावंक जाय. आमी घडये म्हाका दिसता न्हू पातकान आसा, वायटान आसा, पूण आमचें मन आमी बदलूंक जाय पयल्या पुता भाशेन आनी देवाची खोशी करूंक जाय, ताची खोशी प्रमाणे जिवंक जाय. आमी पळयता म्हाका दिसता न्हू जेजूच्या तेंपार साद्या मनशांनी म्हाका दिसता न्हू आपलें जिवीत बदललें. जावं ती पातकी मनशां आसलेलीं, जावं ते टॅक्स कलेक्टर, दोन वसूलदार, जावं त्यो नायकिणी आसलेल्यो, असल्या मनशांनी म्हाका दिसता न्हू आपलें जिवीत बदललें आनी तांणी जेजूचो पाटलाव केलो. दुसरे वटेन दुसरे मनीस आसलेले म्हाका दिसता न्हू फारिजेव आसलेले, व्हडले प्रमाणीक म्हूण सजमताले, धर्मशास्त्री आसलेले, धर्माचे फुडारी आसलेले, सगळे धर्माचे वस्तू ते करताले. पूण तांचे जिविताची म्हाका दिसता न्हू बदलली ना हाली. तांचें जिवीत सदांचे भाशेन तेंच जिवीत आसलेलें. आयज जेजू आमकां म्हाका दिसता न्हू उगडास करता, आमी आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक जाय, आमचें जिवीत म्हाका दिसता न्हू आमी बदलपाक जाय. आनी हेंच म्हाका दिसता न्हू पयलें वाचप
आमकां सांगता. इजिकियल प्रवादी मोगाशटानू इस्रायल लोकांक सांगता, तुमी म्हणटात देव सारको ना, तुमी म्हणटात तुमी कितें करता तें सारकें. हें तुमी तुमचें मन बदलूंक जाय. देव कितें करता तें सारकें करता. देवाक जाय तें आमी करूंक जाय. आमच्या जिविताची नवसोरणी करूंक जाय. पातोक आमी के भाशेन सोडून दिवंक जाय. होच जावन आसा मोगाशटानू आयच्या वाचपाचो व सेवा धर्माचो मोगाशटानू संदेश जण एकल्याक आमकां. आमी मोगाशटानू जायती पावटी मोगाशटानू नांवाची क्रिस्तांवां कशी मोगाशटानू आमी जियेता. जायते पावटी घडी आमी सगल्यो भायल्यो वस्तू आमी बऱ्यो तरेन करता. घडी आमी तिर्स करता, घडी आमी मिसान वांटो घेता, घडी आमी नोवेनांनी वांटो घेता, घडी आमी रेती रांग वेता. हें सगळें आमी करता. पूण आमच्या जिविताची बदलणी आसा. आमचें जिवीत जायते पावटी मोगाशटानू तशेंच आसता. आनी आयज आमकां देव शिडकायता. आमच्या जिविताची आमी बदलणी करूंक जाय. आमचें जिवीत आमी नवें करूंक जाय. नवी मनशां आमी जावंक जाय. म्हणटकूच हेंच मोगाशटानू आमी करुया आनी हेंच करूंक त्याच देवाचो आदार ताचेर बोड आमी मागुया. सगळीं आमी उबी रावुया. सत मानता देवाक, सर्वपदवेदार बापाक, स्वर्गान प्रितुमीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमिया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सामावलो, आंकवार मोरे तांय जल्मलो, पोंस पिलाता ताणें कोस सुसले, ताका कुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका पिलो, तो मेलेल्या मोदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सर्वपदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. तुवें तांची आनी मेल्यांची मुसबी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकचार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आतां आमची थोडी मागणी बापा मुखार घालुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी अदीक करून आमच्या याज्ञिकांनी आनी मोठवाशांनी लौकीक भावा भयणीचें किरीत आपोवणें वळखून घेवं म्हूण आनी तें जियोंक तांकां उर्बा आनी तेंको दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. संवसाराचो करबार चलयतल्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपलो वावर आपल्या फायद्याक न्हय पूण परजेच्या बरेपणा खातीर करूंक आनी तांचे उद्देशी देवाचे राज समजांत बांदून येवं म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या पवित्र स्नाना दिसातावन आमकां मेळ्ळां तें किरीत आपोवणें वळखून घेवन आमी मनशांची काळजां मना कांतोवपाचो वावर आनी संवसार नवो करपाचें कार्य मोगान करूंक आमकां उर्बेन भर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आळसाय आनी बेसारमाय करिनासतना आमच्या कथोलीक भावार्थाची अदीक आनी अदीक आमी ओळख घेवंक वावरूं म्हूण आनी तीर जाल्लो आमचो भावार्थ आमचे दिसपट्टे जिविताचे चालीन आमी परगट करूं म्हूण बापा लागीं आमकां कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. मोगडापा ही थोडी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यांत. ही मागणी आमकां फावो करूं म्हूण आमी मागता. उदीक करून आमच्या जिविताची नवसोरणी करूंक आमकां तुजी बोड आनी कृपा फावो कर. क्रिस्तां आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. भेटवण्याच्या वेळार आम्ही गीत घेऊया C30.
बाबा भयणोय म्हजें तुमचें बलिदान सरपदवीदार देवपाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्ख्या पवित्र सभेच्या आदारान सर्वेस्पर मानून घेवं. कोण बड्या बाप्पा आमी तुका वोमतांव ती जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तूं मानून घे जावं ती आमकां सगल्या देण्याची निरंतरी व्हांवती जोर क्रिस्तां आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारतांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सरपदवीदार आनी शासनाच्या देवा सोर कडेन सोर टायम तुका दिन वाचूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगलें तुवें रोचलाय वेळ काळ सगलें तुवेंच थारायलाय पूण मनशाक तुज्या सारकेचो रोचलोय आनी आख्खें विचित्र संवसाराचो ताच्या हातान अधिकार घालूय आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजे जानवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विजमितां वाकाणूंक तुजे रोचणेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दिता ताचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कुशीन मरून सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें ओ तुमी समेस कियात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पर्यंत जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस कियात आनी आदलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या कुडासाक करात. बावडताचो गुट पोर गोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीप्रेम उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी तुमची काल्स तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें टायम तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडां रगो शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके तुमचेर विस्तार उलयचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिपनरी आमचे गवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान पडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरो असो दर मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोड जोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती भाग्योन धर्मदुतां आनी सर काडेन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर क्रिस्तां आमच्या सुमिया वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजूताय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवीदार बापा सर्वंदूर आनी वैभदुका सासणाच्या सासनाक आमेन. आमच्या सरंबराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन आमी बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळमेर पडोवंक दिनाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितान स्वस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवंशें रेखता. तर आमकां जोदार काकृतेन सर पातकांतली सुटय आनी सुराकातांतली वाटाय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. समे जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्रच्या बार्दाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खोशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक आमेन. समेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपोल्यान तिचा आमी सगळीं सुभागी. समियान तुमचे भितर वचचें म्हाका फावना, पूण जेवणाचो म्हाका भलायकी मेवतली. ओत्मीक कुमन्यावाचे मागणे. मोच्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका मोच्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान हें म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजान तूं तासलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया D43. प्रार्थूया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, आमच्या ओत्म्याचें तशेंच कुडीच्या सूर वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक ओकोद जावं. जशें रितीन जेजूचें मरण समरुंबून
तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा तशेंच स्वर्गार ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं क्रिस्तां आमच्या सुमिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. बुतरियांत क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. ख्रिस्ताच्या शेवटाक आमी गीत घेवया F13. Sami boce, kushal dado sami rauce, moga jivite kuspore, baboina jivite kore, kushal sodan sami boce, kushal dado sami rauce. Baboina jivite kore, amchi kalsa kochinada, ito laude bore utgar, amso babuy yasa sorgar, amche tosu, amche banda. Kushal sodat sami boce, kushal dado sami rauce, moga jivite kuspore, baboina